We are here for 3 days, today, tomorrow and day after tomorrow. 3rd, 4th, 5th of September from 11 a.m. to 7 p.m. Entry is free for anybody who comes from the public, and they can come and take benefit. There are hundreds of products available at good discounted rates with offers and schemes for the general public in Goa. So we would like to invite all people from Goa to attend this at Kala Academy, Panjim. इंडिया इंटरनॅशनल एक्सपोचे आज हांगा येवप जालें अवॉर्ड डिस्ट्रिब्युशनाक। हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे ट्रिनिटीचे बाब जोसेफ यांचे मना पासून अभिनंदन करता की अशे तरेचे एक्झिबिशनां करपाचें काम भरपूर ते गेली कित्येक वर्सां करतात आनी त्यामुळे व्यापार जो आसा, कॉमर्स जे आसा, जे नवीन नवीन प्रॉडक्ट तयार करतात ते सगळे सहभागी जावन देशाची आर्थिक प्रगतीक आनी बरोच ते हातभार लायतात म्हणून तांचे अभिनंदन। आज तरेतरेचे व्यवसायांतले मागीर आमचे न्यू रिन्युएबल एनर्जी आसतली, मागीर अन्य सगळे नवीन प्रोडक्ट आसले, सगळे आज जे हे आसात ते मॅन्युफॅक्चरर आसात ते हांगा जमल्यात। मोर दॅन 100 जे व्यापारी हांगा येयल्ले आसात आनी हे बरे गेले हे एक्झिबिशन बरें आज चलता आनी त्यामुळे हांव गोंयान हे ते हाडल्या बद्दल बाब जोसेफाचे हांव मना पासून अभिनंदन करता आनी पब्लिकेक अपील करता की अशी जी संदी मेळटा हे सगळ्या नवीन व्यापार, नवीन प्रॉडक्ट हे सगळें पळोवपाची, त्या संदेचो तेणी ह्या एक्झिबिशनाक फायदो घेवचो हे सगळ्या कडेन मागता।